Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आमच्या क्षत्रिय भंडारी समाजात आज जवळजवळ 100 वर्ष पूर्ण झाली. 100 वर्षाच्या इतिहासात आमचे जे जितले जाणटे आशिल्ले पळय अशिक्षित असून सुद्धा त्यांचे विचार मरे विजन त्यांचे सामके दूरदृष्टीचे असले. आता जो समाज आमचो आसा पळय तो व्हरून पॉलिटिकलाच्या हांकां दावणे करून बांदलेलो आहा आणि सध्या समाजात जो अध्यक्ष आहा पळय तो अध्यक्ष आहा ताका कसलोच अधिकार ना समाजाच्या प्रेसिडेंटच्या खुर्चेर बसपाचो. कित्याक समाज सध्या अनरजिस्टर्ड सोसायटी म्हणून गव्हर्नमेंटाच्या ऑफिसान अनरजिस्टर्ड जाल्ली आहा. दुसरें कितें काय म्हटल्यार समाजाचो जो पळय सध्या ट्रेजरर आहा पळय इज ए करप्ट पर्सन. आक्षी तुगेले तेजे पुलीस स्टेशनाचेर 100-200 तरी केसीस आहा. तो गोवा मेडिकल कॉलेजान जॉब करतालो पळय तेन्ना ताका सॅक केल्लो जॉबावलो. म्हजे कडेन आहा तें सांगपाचें म्हणजे असले हे अशोक नायक इज एनदर करप्ट फेलो. तो एसपीडीएन आसतना खुद्द म्हणजे बायले कडले सुद्धा आमी 2 रूम वाडयतना 1000 रुपये खाला मुंबईत. आणि हे सगळे जगतात कोणाच्या आमचो फोंडा महालातलो जो राजकारणी पळय सर्वेस वा आसा पळय लिडर पात्रांव म्हणटा तो जो आपण समाजाचो हे म्हणटा मुखेल हे त्या हेजेर हे सगळे पोट भरतात. आणि आता दुसऱ्या गव्हर्नमेंटान एक केला पळय जे आमकां ओबीसी सर्टिफिकेट जाय पळय कोणाकू तांकां डायरेक्टली डेप्युटी कलेक्टरांतल्यान तलाटी इन्क्वायरी करून दिता. जेन्ना आता सगळ्यांनी आमी रिक्वेस्ट केला बाबा खंयच्याच मनशांनी बाबा तुम्ही समाजाच्या तालुका ऑफिसान वचपाची गरज ना. डायरेक्टली तुम्ही डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान एप्लाय करून घेया. त्या अर्थी यांची 365 दिसाची पोटगी बंद जातली. वेरेज जे स्थलांतरीत येतात घांटी येतात तांकां नायक भंडारी करून सर्टिफिकेट दितात पयशे खाता आनी खंयच्या जातीक आणि 365 दिसाची दुकानां त्यांची बंद जावपाक जाय. समाजाच्या जोपर्यंत जात प्रथा समाज प्रथा आसा तोपर्यंत जे मनीस समाजाच्या खुद्द समाजाच्या चेडवाकडे लग्न जायना आणि जातात दुसऱ्या समाजाकडे तेच मनीस आमच्या कार्यकारिणीत चढ आहात. तसो आता हाली एक बोवाळ येता कोण किरण म्हणून एकटो राजकारणी तो स्वतः हे करता तोच स्वतः जालो दुसऱ्या पर समाजाकडे लग्न आणि एका समाजाचे कितें हे समाजद्रोही लोक आहेत. म्हणून अशा लोकांनी समाजापासून पयस रावचे आणि निदान पयस रावन हांव नवीन आमच्या सुशिक्षित सुविचार लोकांक विनंती करता बाबा तुम्ही भितर सरात आणि हेजेर विचार करून ह्या घाणीक एकदांचे पयस करात. समाज जो आसा गोमंतक भंडारी समाज हो एक अनरजिस्टर्ड समाज आसा. अजून पर्यंत तो रिन्युअल जाल्लो ना. तसोच पयली मूळ आशिल्लो तो 1 of 62 गोमंतक क्षत्रिय भंडारी समाज आणि ताजे नंतर हो अनरजिस्टर्ड आसा अजून पर्यंत. ही जी प्रॉपर्टी जी आसा पळय अजून पर्यंत खंयच ती हे करूंक ना अजून तशीच आसा. आणि गोमंतक भंडारी समाज हो वेगळो जाल्लो आसा 2015. तोय बी आता अनरजिस्टर्ड जाल्लो आसा. आणि जेन्ना अनरजिस्टर्ड जाल्लो आसा हो अशोक नायक आणि ताजे वांगडी हे 5-6 जाण मेळून हे पळय जे आता सगळीकडे हे करता की आमी रिन्यू केला आणि हे केला म्हणटा पळय सगळे फाल्स आसा. आणि इन बिटवीन ताणे कितें केलें की सगळ्याक हे केलें की आपले रिन्युअल जाले अशें म्हणून आपण एजीएम घेतली. जी एजीएम इल्लीगल आसा आणि हे फोट घेवन तो सगळी लेटर एड आसा जी ताणे लेटर एड पळय गोमंतक भंडारी समाजाची आसा ती तो वापरूंक शकना. खंयच तो खंयच्याच ऑथॉरिटी कडेन दिवपाक शकना ती तो दीत आसा. आणि सुप्रीम कोर्टाचं जजमेंट आसा परत डायरेक्टर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान सर्क्युलर काढलेले आसा की समाज सर्टिफिकेटची गरज ना तरी सुद्धा हो लेटरान लागता. आमचे इतलेच म्हणणे की समाज सर्टिफिकेट नासतना तुम्ही ओबीसी सर्टिफिकेट घेवपाक जाता. तेजे क्लियर कट आता पहिले ऑर्डरी तशी आसा आणि आता सुद्धा डेप्युटी कलेक्टर नवीन एक लेटर दिल्लें आसा की आपली सर्टिफिकेटची समाज सर्टिफिकेटची कांयच गरज ना. असले आमच्याकडे रिकॉर्ड आसा त्या मिटिंगेक एजीएमाक फक्त 13 जाण प्रेझेंट आसले. लोकांक सांगताले कितें म्हणटा की 1000च्या वयर आसले यांच्या फाटल्यान कोण ना. ते 13 जाण आणि हे 6 जाण एक्झिक्युटिव्ह कमिटीतले आसा. तेन्ना हांव तांकां एकूच रिक्वेस्ट करता तुम्ही जेन्ना रजिस्ट्रेशन मेळ्ळा तुमकां समज सर्टिफिकेट दिवपाक मेळटा तुमचे सगळे कारभार सगळो लिगल आसा जाल्यार तुमकां आमी ओपन चॅलेंज दिता तुम्ही डिबेटीक येता. कितें डॉक्युमेंट तुमचे कितें आसा पळय ते घेवन येया. आमी तुमच्या डिबेटीक ओपन फोरमान रेडी रावतले. अनिल होबळ्याक काढलो भुपेंद्राक काढलो आनी एकट्याक काढलो हांच्यांनी रेजिग्नेशन दिलें कित्याक हे असलो कारभार चलता म्हणून.
हांव मिस्टर सत्येंद्र कांबळे हांवें विलिंगली रेजिग्नेशन दिलां की म्हाका कॉप्ट मेंबर आशिल्लो हांव म्हाका तेंचे विचार पटना जाल्यार सदां मिटींग सुरवात जातना धुमशाण मिटींग संपे पर्यंत धुमशाण आनी प्रत्येक जिबेचेर गाळ आनी हें झगडी